सर कन्जर्वेशनाचेर तुमी म्हणटा दुसऱ्या वटेन पळयल्यार आमी तो ओंकार हत्ती हांगा रस्त्याचेर पावता, खंयचे तरी गवे रेडे रस्त्याचेर पावता, गवे आनी रेडे जंगलांनी हांगाच न्हू विशय तो, महाराष्ट्रान बी खूब विशय तो. काल पयर हांव कोल्हापूर गेल्लो. कोल्हापूर म्हाका ते म्हणटाले की आमच्या मतदारसंघात कोणाच्या तरी मतदारसंघात आयज लोकांचे सगळे नुकसान खूब जाता. इट्स नॉट अ फिनॉमिनन रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू गोवा. इट्स अ फिनॉमिनन इवन आउटसायड द स्टेट ऑफ गोवा. इट्स अ फिनॉमिनन इन कर्नाटका. इट्स अ ग्रोईंग फिनॉमिनन विन इन महाराष्ट्रा नेबरिंग स्टेट्स. अँड दे आर ऑल्सो फायंडिंग इट डिफिकल्ट. दे आर टॅकलिंग इट इन देअर ओन वे. आतां शेजारीच्या राज्यांतल्यान ते लोक ताका फाटल्याच्यान मराणे मारून बी त्या तरेचे एक हे वापरून हत्ती आमच्या सायडीक हाडटा. आमी ऑलरेडी वंताराक सांगलेलें आसा, कारण तांकां मॅन्डेट आहा बाबा तांकां विचारा वेदर दे कॅन रिहॅबिलिटेट. इट्स नॉट ओनली कॅप्चरिंग द एलिफंट. वेर वील यू कीप द एलिफंट? बिकॉज इट्स अ वायल्ड एलिफंट. You have to have that. We don't have the mechanism either to capture it or keep it. So I've told PCCF to be in touch with the PCCF Karnataka and the officials in Karnataka. थंयसरले फॉरेस्ट मिनिस्टराक लास्ट टायम हांव वचून मेळोन आयलो. आनी तेजे नंतर हांवें तांकां सांगलां की तुमी वंतारा कडेन चर्चेक हे करा, ऑर्डर काडा. चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन हॅज टू इश्यू द ऑर्डर्स अँड इट्स देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट दे टेक इट फॉरवर्ड. तुम्ही पळयतात GNH.